भारतीय संस्कृतायेंत खुबशे सण खोशयेन मनयतात. दर सण मनोवपा फाटल्यान आपलें अशें खासा वैशिश्ट आसा. तातूंतलोच एक म्हत्वाचो सण म्हळ्यार वडाची पुनव वा वटपौर्णिमा. ज्येष्ठ म्हयन्यांत येवपी पौर्णिमा ही वटपौर्णिमा म्हूण मनयतात. ह्या व्रता निमतान सवायशीण बायलो आपल्या घरकारा खातीर बरी भलायकी आनी दीर्घ आयुश्य मागता. वड जशे रितीन कितलींशींच वर्सां जगता तशेंच आपल्या घरकाराक आयुश्य मेळचें म्हूण बायलो प्रार्थना करता. ह्या दिसा बायलो उपास धरून हो व्रत पुराय करतात. सावित्रीन यमा कडल्यान आपलो घरकार सत्यवानाचे प्राण मागून हाडिल्ले हाचे प्रतीक म्हणूनय हो सण मनयतात. वडाची पुनव म्हळ्यार फक्त वडाची पुजा घरकाराक बरें आयुश्य मेळचें म्हूण इतले पुरती मर्यादीत ना. वडाची पुनव म्हळ्यार एका तरेन सैमाची पुजा करप, सैमाचो सांबाळ करप. ह्या निमतान बायलो चडश्यो नववारी न्हेसतात, कांय जाणां साडयोय न्हेसतात. भांगर श्रृंगार घालून वडाची पुजा करतात. एकामेकाच्या कपलाक हळद कुंकू लावन एकामेकाक प्रसाद म्हूण दोणे दितात. ह्या दोण्यांचें वैशिश्ट म्हळ्यार हे दोणे वडाच्या पानांचे केल्ले आसता. हातूंत 5 तरांच्या फळांचे कुडके घालून प्रसाद म्हूण दितात. तातूंत अंयशीच्या दोरार गुंथिल्ले 5 काळ्यो पिड्डुको घातिल्ल्यो आसता. वडाक धव्या सुतान 7 भोवताडे काडटात. सौभाग्याचें प्रतीक म्हूण 5वी कांकणां वडाक ओंपतात. एकादें नव्यान लग्न जाल्लें जोडपें आसत तर भट हाडून घरांत पुजा करतात. त्यान भायर 5 तरेचीं फळां पुजेक लायतात. प्रत्येक सुवाते प्रमाण कांय कडेन थोडे भोवपणान चाली रिती बदलतात. मात वेगळेपण आसलें तरी निमाणो भावार्थ एकूच आसा. प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची ज्ञानेश्वराची ज्येष्ठ शुद्ध जाण पौर्णिमेचा दिन प्रभाती उठोण नमून पती वडपूजा आज्ञा देत जाणा फळपुष्पे नान मिळवीत बहुशासिनी देवगण जाणी आणि बोलावुनी वाणे देण्या निवेद्यार्थे अंशतः पुरस्तादितन्ता च निवेद्यं शर्करा खाद्यं निवेद्यं निवेदयामि प्राणाय नमः प्राणाय नमः प्राणाय नमः उदनाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमो नमः मध्ये वाणी ब्रह्मज्ञानि सर्वसंतमुदानि सर्वो दर्शनाथे सर्वो भुजराथे अलंकारार्थे अक्षतां समर्पयामि. पालवून वाऱ्याचेर पालवता बरें.